पर्वरी मतदारसंघातल्या जनतेचे प्रश्न ऐकून घेऊन ताचेर तोडगो काडपाक थळावे आमदारान आयतारा संवाद मेळावो आयोजित केल्लो। ह्या बसकेक थळाव्यांचो बऱ्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळिल्लो। आरडीएक्स गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। उमेद जाता की खूब जाणांनी आपले विचार मांडले। आयतारा गांवांनी वचून तांच्याकडे डिपार्टमेंटाच्या लोकांक घेवन बैठकी करून तांचे विचार स्वतः ऐकून घेऊन ताजे विचार पुढे कसे व्हरपाक जाय ते डिपार्टमेंटाकूय अकाउंटेबल करपा खातीर अशी बैठक मागिल्ली। ही बैठक पर्वरच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता पयली आसली जाल्यार ती खऱ्यातल्यान एकूच उद्देश की जे खरेकार एक अपेक्षा आसता की आमची इल्ली कामां जावना, इल्ली कामां जावपाक जाय, इल्ली कामां सांगिल्ली म्हज्या कानार पावना जाल्यार सांगिल्ली कामार म्हज्या कानार पाविल्ली कामां जावना हे खुबशे विचार जातात। आणि एखादी आमदाराच्या निवडणुकी जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम वाडटा तेन्ना आमचे लोक समजून घेतात, पंचायती समजून घेतात, पूण शेवटी कामां उरपाक जायना हो तुमचो विचार आसता। आणि ताच्या खातीर आयची मिटींग मागयली तातूंत तुमचे घरांचे पयलीं अभिनंदन करता की तुमी बऱ्या प्रमाणात विचार मांडले। डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरान फर्स्ट टाइम करपाची गरज आसा, कारण जे विचार पंच मेंबराकडे वता, पंचायतीक वता, डिपार्टमेंटाचो गव्हर्नमेंट ऑफिसर ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता हे करपाचें काम। आणि तांकां एक वेळ हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक आयतारच्या दिसा तांणी आपले सगळे कुशीक करून आज ह्या मिटिंगेन आमचे बरोबर आयिल्ले आसा।